नमस्कार, स्वाद आस्वादच्या आयच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आमचो इंडियन कुझीन खरेंच खूब वास्ट आसा, भरपूर डिशीज आसा आणि जी आमची घरातली जी बायल आसा ती ह्या डिशीजान आपले ओन इम्प्रूवमेंट्स करून ह्या डिशीजाची रूच आनीकूच वाडयता। इंडियन कुझिनाचे खाशेलेपण म्हणल्यार हितून भरपूर स्पायसीस वता। ह्या स्पायसीसाची मेडिकल प्रॉपर्टीज तर आसात, पण ह्यो स्पायसीस त्या जिन्नसाची रूच आनीकूच वाडयता। आज आमी आयल्या अगरवाड्या हांगासर आणि आमची आयची गेस्ट आसा वैशाली परब। वैशाली परब आमकां आज खंयचे डिशीज शिकयतले ते आमकां थोड्याच वेळान कळटले। हे तुमी पळोवंक शकता, हांगासर जे हांव उबे आसा एक सुंदरशी ही जागा आसा आणि हांगासरूच आमी आमचे दोन डिशीज करतली। आमी आसात सीस्के वॉटरफ्रंट हांगासर। तर वचुया आणि मेळुया आमच्या आयच्या गेस्टाक आनी शिकुया आयचे दोन पदार्थ। आमची आयची गेस्ट वैशाली परब अगरवाडा हांगासर रावता। ते पयलीं शेफ म्हणून रेस्टॉरंटान काम करताले। आता ते होलसेल भाजी सप्लाय करपाचे बिझनेस करता। स्वादास्वादच्या आयच्या भागात आमी आसा आमच्या आयचे गेस्ट वैशाली परब हांच्या बरोबर आणि ताजी सगळी फॅमिली आयला आमकां वेलकम करपाक। वैशाली खूब बरे कूक अशें आयकला आणि खूबशे डिशीज ते करीत आसता। ओके, सो आयची रेसिपीज आमकां आज कितें दाखयतले तूं रुपा? आयज हांव चिकन पटियाला दाखयतले। ओके, आणि कालदीन दाखयतले गावसाची। ओके, सो आमचे आयचे दोन टेम्पटिंग अशे डिशीज थोड्याच वेळान आमी तुमकां दाखयतली। चिकन पटियाला आणि प्रॉन्स कालदीन। सो रोखडीच आमी आमच्या किचनान वतली आणि सुरवात करतली आमचे आयचे दोन डिशीज। चल वचूया। ओके, थँक्यू। स्वाद आस्वादच्या आयच्या भागात वैशाली परब बरोबर करूया आमच्या आयच्यो दोन डिशीज, चिकन पटियाला आणि प्रॉन्स कालदीन। सुरवात करूया आयच्या पहिल्या डिशाक चिकन पटियाला आणि पळोवया हेजे इन्ग्रेडियंट्स। चिकन घेतला 500 ग्रॅम, चिली घेतल्या, गार्लिक घेतल्या, कोरिएंडर, चॉप करून ओनियन घेतला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी पावडर, ओनियन्स हे केल्या, क्यूब्स केल्या, ऑयल, केजूची पेस्ट केल्या, लाल तिखट, गरम मसाला, ही क्रीम घेतल्या थोडीशी पयर गार्निशिंग करपाक, शिमला मिर्च, कॅप्सिकम, कसुरी मेथी, गरम मसाला, कोरिएंडर पावडर आणि जिंजर घेतलं बारीक चॉप करून, आणि टोमॅटो आणि सॉल्ट आणि हे जिरा आणि ही थोडी पेस्ट केल्या। पेस्ट कसली? पेस्ट म्हटल्यार सगळी मिक्स हे घालून केला, कॅजू आणि बदाम घालून पेस्ट केला। कॅजू आणि बदाम? हय, आणि ती पेस्ट फक्त काजूची? हय। आमी इन्ग्रेडियंट्स हाचे पळयले। पेस्ट दोन तरेच्यो आसा। हांगासर आमी काजू आणि बदामाची पेस्ट केला आणि काजूची पेस्ट आसा। सो हो जो डिश आसा हो शाही टायपचो डिश आसा आणि वैशाली आता हाची रेसिपी फुडें आमकां कशें करपाची दाखयतले। सगळ्यांत पयलीं ते चिकन मॅरिनेट करतले। चिकन मॅरिनेट करपाक आमकां कितें लागतलें आनी? फर्स्ट आता चिकन मॅरिनेट करता, सॉल्ट। ओके, आणि प्रमाण जे आमी घेतला हे आता आमी घालता ते अर्धा किलोचे। हल्दी पावडर स्पून, पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। तुम्ही जिंजर गार्लिक पेस्टूय घालता आणि बारीक कापलेले? हय हय, हे आता 2 स्पून घेतले। लाल तिखट, लाल तिखट हांव थोडंसं घेता, आणि इल्ली चिली। सो रेड चिली पावडर आणि ग्रीन चिलीजूय घालपाक जाय? हय हय, मागीर मातशी तिखट बरी जाता। हे 3 स्पून घाला। दही चिकनान घालपाचे दोन फायदे आसा। एक तर चिकन बेगीन शिजता आणि दुसरें म्हणल्यार तातूंत ती दहीची टेस्टूय येता, मातशी आमट कशी टेस्ट येतली। हे आता मॅरिनेट करून दवरतले फक्त 5 मिनटां। ओके, आता आमी कढाई दवरया। 2 स्पून घालता पहिले,
ते 1 स्पून हे घालता बारीक करून सो लसूण आमकां मातशी तांबडी जायसरूच तळशिला हय करूंनी हय मागीर आमी जिंजर घालून थोडी ओके बारीक केल्लो आमी हय. आतां आलें घालतात एक चमचो घालूंक जाय जालें फक्त एक पुरो कित्याक तितून मॅरिनेट केला न्हू आमी हे बारीक कुडके करून घातल्या सो ते रेसिपीन म्हाका ती टेस्ट बारीक बारीक लागतली दाटा आनी तें टेस्ट बरी येतली बरी येतली कित्याक हे शिजूंक जाय न्हू हय तेका लागून कितले घेतलात तुवें दोन 2 घेतल्या ते दोन 2 बारीक कांदे बारीक हय हय आतां आमी टोमॅटो घालया टोमॅटो घाल कितले टमाटा टोमॅटो 2 घेतले दोन कांदे जाल्यार 2 टमाटा आतां हितून मातशें मीठ घालूंक जाय मीठ घातल्या उपरांत मातशें शिजोवंक बेगीन जाय सो हांगासर वैशाली कडेन आमकां आनी एक टीप मेळ्ळी की जेन्ना आमी टमाट आनी कांदो घालता ताजे वयर जर शिजतानाच आमी जर मीठ घातलें जाल्यार हे बेगीन शिजून येता आतां हितून आमी थोडो जिरा पावडर घालतली जिरा पावडर ऑलरेडी घातलेलें हांवें आनी हांव पावडरू घालता मातसो टेस्ट बरो येता पंजाबी टायप आनी कोरिएंडर पावडर कोरिएंडर पावडर तितून आनी गरम मसाला आनी दुसरे घालूं ना, ना. होल स्पायसीस घालूं ना आमी ना 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 गरम मसाला ऑलरेडी हाडलेलो आहा पण तर नॉर्मल आमी चिकन शाकोती बी घालता तोच मसाला घालपाचो गरम हय मसाला. हय 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 पण मातसो टेस्ट वेगळी लागता लाल तिखट गरम मसाला आता मसाला आमचो बरो रोस्ट जालेलो आहा आता भितर उदक घालूंक जाय ओके कितले उदक एक घालूं? कप घाल थोडे हय पुरो जाय जाल्यार मागीर घालूया हे आसा आमचे मॅरिनेट केल्ले चिकन आणि ते आता आमी घालतले हितून आता तितून उदक घालून हॅलो पळय पुरो पुरो हे शिजोवंक दवरपाचें आनी दुसऱ्या सायडीन कायलीन ती दुसरी करपाची म्हणजे दोन ग्रेवी जाता एका हय 2 ग्रेवी जाता म्हणून तो घेतला न्हू कानो ओके सो चिकन पटेलाचे आमचे दोन ते ग्रेवी शिजता जावं तुका दुसरी ग्रेवी ओके दाखयता सो एक ग्रेवी आमची ऑलरेडी रेडी आसा सो सेकंड ग्रेवी आमी करतली सो मातशें आनीक इंटरेस्टींग दिसपाक लागला डिश हो दुसरी जी ग्रेवी करतली आमी ताचो बेस आमी ह्याच ग्रेवींतल्यान करतले भितर एडिशन थोडे मसाले येतले आनी हय हय जालें सो एका वटेन आमचें चिकन हांगासर शिजतलें आनी एका वटेन आमी ही दुसरी ग्रेवी जी आसा ती आमी करतात हितून मातशें आतां ऑयल वयतलें अशेंच वयल्यान अशें तुमी केन्ना पळोवंक नासलेलें ना सो नवीन नवीन कितें शिकपा खातीरूच आमी ही आमची कार्यावळ सुरू केल्या आनी ताका लागून आमी वेगवेगळ्या वाठारांतले आमच्यो ज्यो बायलो आसा ज्यो घरान सामकें खूब सुंदर जेवण करतात ताचे बरोबर आपलें कामूय सांबाळटात आनी वेगवेगळे रेसिपीज ट्राय करतात ताचे कडेन आमी वेगवेगळे रेसिपीज शिकपाक अशीच भोंवतात स्पून नाल्यार फोडणी दिवन ते पयलीं दिव येता आसलें पूण तशें ना की हे कच्चे रावोंक जाय मातशें ओके आतां ते कांदे घालतले आतां आमी ओके सो आमी क्यूब्स केले हे कांद्याचे ते घाल सगळे अर्जुन आमकां बायलांक सगळ्यांक संवयत आसता की आमी जरी कोणाकडल्यान जर खंयची डीश शिकून आयली तातूंत आमी आमचें ओन कितें तरी घालून आमची रेसिपी म्हणून ती आमी पेटंट करतातूच आतां आमी भितर आनीक ऑयल घालतली आनी ऑयल जाय हय जितके ऑयल घाली तितकी टेस्ट येता थोडें मीठ घालून एक कॅप्सिकम ही काय एकूच घेतल्या 2 पिंच हय जिरा पावडर हय घाली तितके मातसो टेस्ट येता कोरिएंडर पावडर 2 हितून आतां मातशें वयतलें गार्लीक वयतलें ती 1 कुलेर आमी घालता आनी आलें सो ही जी ग्रेवी टोटल डिफरंट ग्रेवी जाता
ओके आता इथून गरम हय मसाला घातलो 2 स्पून 2 स्पून मसालेदार चिकन आणि लाल तिखट वयतले इथं इतले ॲक्च्युली ही रेसिपी जी आसा इतली इंटरेस्टिंग जायत गेल्या की लायक ही ग्रेवी एक आसा परत दुसरी ग्रेवी सो फुडें कितें जातलें हेजी उत्सुकता डेफिनेटली वाडल्या सो आमी कितें करतली ते सो ही आमची आतां ग्रेवी जी आसा ही रेडी आसा हितून कितें वतलें ना ना आणि कितें वयचें ना हितून आमची सेकंड ग्रेवी आमी हितून घातल्या आणि तुम्ही पळोवं शकता हेजो कलर कितलो बरो आयला आनी डेफिनेट टेस्टूय इतली सुपर्ब आसतली सो शिजपाक आतां परत दवरपाक जाय आमकां पयली दवरली आमचें चिकन हांगासर बरें शिजला आणि आमच्यो थोड्यो जी पेस्ट आसा थोड्यो घालपाच्यो आसा चिकनाक कलर पासून बरो येयला डायरेक्ट काजू ग्राइंड करून घेतल्या ही हय आणि अंदाजा प्रमाणे तुम्ही काजू घालू शकता तुमकां हय. जाय तितले उदक उदक जाय मातशें उदक मातशें पुरो 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 आतां पळय जो कलर चेंज जालो आतां भितर आमी क्रीम घालुया थोडीशी क्रीम घालुया थोडी घाल आणि 3 स्पून ओके सो क्रीम फ्रेश क्रीम घेतला हय. 3 स्पून आमी घालतली हय ते वास पासून बरो येता पळय ओके सो कस्तुरी मेथीचो फिनिशिंग टच आनी घालू ओके कित्याक आमचे कोथमिरी शिवाय आमचे खंयचेच डिशीज कंप्लीट जायना बारीक कोथमीर आमी घालता ताजे वयर आणि आता टाकून दवरया ओके सो आमचे चिकन पटियाला जी एक पंजाबी शाही डिश आसा ती आमची रेडी आसा आणि डेफिनेटली तुमी आतां करतना आमकां पळयला आसतलें पण जर तुमकां कितें चुकलां बी जाल्यार तुमी परत हाजो एक स्मॉल रिकॅप पळोवंक शकता पळयात हाजो रिकॅप चिकन पटियाला चिकन पटियाला करपाक आमकां लागता चिकन लसूण कोथमिरी हरवी मिरसांग जिंजर गार्लिक पेस्ट हळदीचो पिठो क्यूब केल्ले कांदो तेल काजू पेस्ट मिरसांगेचो पिठो गरम मसालो क्रीम कॅप्सिकम कस्तुरी मेथी कोथमिरीचो पिठो बारीक केल्ले आले बारीक केल्ले टमाट मीठ जिरे काजू बदाम पेस्ट सगळ्यांत पयलीं चिकन मॅरिनेट करपाचें चिकन मॅरिनेट करपाक हळद मीठ आले लसूणची पेस्ट मिरसांगेचो पिठो हरवी मिरसांग आनी दही लावपाची एका कढईन 2 कुलेरा तेल घालपाचें ताजेर जिरे बारीक केल्ले लसूण आले बारीक केल्लो कांदो बारीक केल्ले टमाट घालून बरें शिजोवपाचें शिजतना इल्लें मीठ घालपाचें आतां जिऱ्याचो पिठो कोथमिरीचो पिठो मिरसांगेचो पिठो गरम मसालो इल्लें उदक घालून मातशें शिजोवन घेवपाचें ह्या ग्रेवीन आतां मॅरिनेट केल्लें चिकन घालपाचें आनी शिजोवन घेवपाचें दुसरी ग्रेवी करपाक थोडी ग्रेवी ह्या हितूंतली काडून घेवपाची कडेन तेल घालपाचें तातूंत कांद्याचे क्यूब्स इल्लें मीठ कॅप्सिकमचे कुडके घालून तळसुवपाचे इल्लो जिरो पिठो कोथमिरीचो पिठो लसूण आलें गरम मसालो मिरसांगेचो पिठो हळद पूड इल्लें उदक घालून शिजोवन घेवपाचें ही ग्रेवी चिकनच्या ग्रेवीन घालपाची आनी दोनूय ग्रेवी मिक्स करून घेवपाची ग्रेवी शिजली की शेवटा काजू बदाम पेस्ट क्रीम कस्तुरी मेथी कोथमीर घालून परत शिजोवन घेवपाचें चिकन पटियाला हो आमचो पयलो डिश रेडी आसा आणि आता करूया आमचो आयचो सेकंड डिश जो आसा प्रॉन्स कालदीन सो हाजी इन्ग्रिडियंट्स पळोवया कितें ती प्राउन्स घेतले आमी पाव किलो टू 50 ग्रॅम कोरिएंडर चॉप केला लाल तिखट घेतला आमी मिरसांग्यो चॉप करून घेतल्या ग्रीन चिली त्यो आमी वयर गार्निशिंगाक घेतल्या तश्यो
हे घेतला ओनियन घेतला कांदो चॉप करून जिंजर घेतला चॉप करून आणि हे घेतला गार्लीक घेतला लसूण आणि हेका व्हेजिटेबल वयता व्हेजिटेबल घातला आनी मातशी टेस्ट येता तेका लागून कॉलीफ्लावर घेतला हांवें पीस आणि पोटॅटो घेतला फ्रेंच फ्रायचे असता पळय ते हल्दी पावडर घेतला आणि हे तुम्ही आता पळयतात पळय ते कोकोनटाचो कोकोनट मिक्सराक लायला जिरा घालून मिरयां घातल्या आणि तिखी घातल्या जिरे मिरयां आणि तिखी घालून ती वाटल्या हळदी पावडर घालून वाटून त्याचो रोस काढला ते घेतला जिरा घेतल्या आणि टोमॅटो एक टोमॅटो मोठो आणि तेल आणि सॉल्ट आणि आखो गरम मसाला आणि ते खडा मसाला मातसो फोडणें आणि हो जिरा पावडर ओके सो सगळ्यांत पयलीं आमकां कितें करपाक जाय हे प्रॉन्स कालदीन करपाक पयलीं ते आतां मॅरिनेट करूया ओके पयलीं आमी तेल दवरुया तापत थंयसून मॅरिनेट करूया प्रॉन्स मॅरिनेट करचे पयलीं आमी हांगासर तेल तापोवपाक दवरला आणि प्रॉन्स आमी हांगासर क्लीन करून घेतला ते आमी मॅरिनेट करतली आतां फक्त हळद आणि मीठ लावन आमकां मॅरिनेट करून दवरला सो आमची सुंगटां आमी हांगा मॅरिनेट करून दवरल्या ही आमी सायडीक दवरतली आणि ज्यो भाज्यो घेतल्या हितून भाज्यो वता खंय सो तातूंत आमी कॉलीफ्लावर घेतला तो आमी घातला एक वाटीभर पाव किलो जर आमी सुंगटां घेतली जाल्यार एक वाटीभर आमकां कॉलीफ्लावर पुरो सो फ्रेंच फ्रायज जे घेतला सादे घातल्यारूय जाता बट हय सादे सुद्दां घातल्यार जाता हे घातल्या उपरांत मातशें बेगीन जाता सो ह्या भाज्यांनी आमी परत मीठ घातला सुंगटांकूय आमी हळद आनी मीठ लावन दवरिल्ले आनी ह्यो भाज्यो ज्यो घेतला तेका आमी अशेंच हे घेतला सो हेका आमकां जिऱ्याचीच फोडणी दिवपाक हय हय सेम आतां भाजयेतून कॉलीफ्लावर आनी बटाटो घेतला पळय ताच्या वाट्याच्यो आनी खंयच्यो भाज्यो वता हितून हय जाता जाता कॅरेट घालूं येता कॅबेज घालूं येता ओके हय आपल्या आवडीनुसार करूं येता थोड्यांक लायक नासता न्हू सो आपल्या आवडी प्रमाणे तुमकां जाय त्यो भाजी तुमी घालूं शकता सो हांगासर आमी घेतला सद्या कॉलीफ्लावर आनी बटाटो एक कुलेर आमी लसूण घालतात समथे एक कुलेर आले एक कुलेर लसूण एक स्पून आल्याचो एक स्पून लसुणाचो घातला बारीक चॉप करून एका बरो कलर येवंक सो ही एक्चुअली गोवन डिश न्ही जी गोवनच डिश आहा पण हितून मातशें डिफरंट केला ही गोवनच डिश आहा ती कदळ केली ती पंजाबी डिश कितें जाता भायलो लोक येयल्यार गोवन इतके आवडीन हे खायनात पण हांवें म्हणजे तांकां हालें तुमकां भाज्यो हे नवीन अशें कितें करून घालून दिलें तांकां खूब लायक जाली खूब म्हणजे खूब इवन ही डिश एक्टर येयल्लो तेणी खाल्लेली ओके आनी तांचो रिस्पॉन्स कसो आशिल्लो बेस्ट आसलो बरो आसलो अक्षय कुमारान पासून खाल्लेले आहा अरे वा अक्षय कुमारान सुद्धा फ्री डिश खाल्ल्या खंय आणि तांकां सुद्धा आवडल्या डिशी आणि आज आमी टेस्ट करून पळयतली आणि मागीर तुमी करून हे तुमी तुमच्या घरच्यांक टेस्ट करपाक दिवं शकता 2 बारीक चिरलेले कांदे तेच्या पयलीं आमी चमचो एक मीठ घालता अर्दो चमचो सो कालदीन ही रेसिपी एक्चुअली हांवें चडशें आयकून आशिल्ली फर्स्ट टायम हांवें तुजे कडल्यानूच आयकला पण जेंकां खबर आसा ही डिश कशी करता ती डेफिनेटली हेतून कितें चेंजीस केला ती तांकां कळटल्यो आनी प्रत्येकाची आपली ओन स्टायल आसता कशी रेसिपी करपाची सो ही आमी वैशालीच्या स्टायलीन पळयता ही रेसिपी सदांच आमी पयलें आसतलें आयकून जाल्यार आसतलें तेल घालून पयलीं खडो मसालो दिता पण हांवें तें करूंक ना हांव आतां घालतलें कित्याक पण कितें डिफरन्स हेतून येता तितूनच अशें टेस्टीक लागून खाता खाता टेस्ट कळोंक जाय म्हणजे फ्रावन्सूय कळना तुका वेजिटेबलूय कळना वेगळी टेस्ट जाता आतां आमी खडे मसाले घालता हे आमी आख्खे मसाल्यानी तिखी घेतला लवंगा घेतला आनी वेलची तिखी दोनच 2 बारीक तिखीचे कुडके 2 लवंगा दोनच पुरो ओके 2 लवंगा आनी वेलची आनी 2 वेलच्या आणि चडूय तो मसाल्याचो वास येवचो ना असो लायट आता थोड्यांक खूप नाका न्हू गमगमीत लायट परत तेल हय एक पुरो न्ही हय एक टोमॅटो पण हो डिशान आमी प्रॉन्सूच घालपाक जाय काय हीच रेसिपी हे करून आमकां हितून चिकन किंवा दुसरें कितें घालूं शकता काय आमकां प्रॉन्स कालदीनूच करपाक जाय ना कितें करूं येता चिकन घालूं येता
हे हांवें कालवाचे पासून अशें केल्लें कालवाचे तर तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही इथून हय. फिश जाय ते घालू शकता पेस्ट तोच दवरूं शकता आतां हितून हळदी पावडर घालतलो लाल तिखट ओके हाजेर ग्रीन चिलीज कितले थोडं हाफ कितली हय मातशें म्हाका तिखट आवडटा सो हांवें सोडूच घातलें बरें बरें थोडी कोरिएंडर मातशी मातशी पयलींच घालपाची? पयलींच हय लास्ट घालता कोरिएंडर. हय एड केला तूं प्रावन्स घालता सो आमचे हे कानो बी सगळो शिजला सो ताजेर आमी प्रॉन्स घातले जे मॅरिनेट आमी केला फक्त हळद आनी मीठ लावन हॅलो आतां तें उदक तितून घालतलें बावलान तेंच उदक हितून घालता मातशें हॅलो अशी तुमी पयले फावट पयली आसतली हय आनी म्हाका दिसता आमचे खुबशे पळोवपी आसा ते फर्स्ट टायमूच पळयता आसतले कित्याक स्पेशलिटी अशें दिसता की हेतून भाज्योय आसा हेतून आमकां प्रॉन्सूय घातल्या आमी कांदोय आसा भितर भितर बाकीचे मसाले आसा आनी तातूंत आमी ती पेस्ट करून दवरल्या नाल्लाच्या रसाची ती घालतली सो एक डिफरंट अशें टेस्ट आतां आमी तें घालया कोकोनट वाटल्या पळय तें घालपाचें तितून शिजोवपाचें ओके हो नाल्लाचो रस काडला आमी तातूंत आमी हळद घातला म्हणून सांगलें तुवें मिरयां घातल्या मिरया आनी तिकी घातल्या तिकी सो मिरया तिकी आनी हळद हे याद धरपाक जाय आनी ते घालून आमी हे वाटला आनी हेचे नाल्लाचो आमी रस काडला हो आनी हेतूनच आमकां हे शिजोवपाक हय जाय हय सो ही डिश जी आसा ही आमकां चड करून शिता बरोबरच खावपाक हय जातली. शिता बरोबरच खावपाक आनी मातशें हांव जाडो करूं शकता ओके हे आमी शिजपाक दवरतात एक 5 मिनटां खातीर आनी आमी हे शिजयतात नाल्लाचे रस असो हितून शिजयतात आतां आमचें शिजलेलें आसा पळय वास पासून बरो येता ओके सो आमचे प्रॉन्स कालदीन रेडी आसा फक्त आमकां हितून कोथिंबीर घालपाक जाय आनी जालें डन बरें ही कालदीन रेसिपी जी वैशालीन आपल्या तरेन केला ही हांगा रेडी आसा आमी हे सर्व करून थोड्याच वेळान टेस्ट करून सांगतली तुमकां हे कशें जाला तोपर्यंत तुमी पळयात प्रॉन्स कालदीनचो रिकॅप प्रॉन्स कालदीन प्रॉन्स कालदीन करपाक आमकां लागता प्रॉन्स कोथमिरी मिरसांगेचो पिठो हरवी मिरसांग बारीक केल्लो कांदो आले लसूण बारीक केल्ली फ्लावर बटाट हळद नाल्लाचो रोस हो नाल्लाचो रोस जिरे मिरयां आनी तिकी घालून तयार केल्लो आसा जिरे टमाट तेल जिऱ्याचो पिठो अख्खो गरम मसालो सगळ्यांक पयलीं कायलीन तेल गरम करपाचें सुंगटां हळद मीठ घालून मॅरिनेट करपाचें तशेंच फ्लावर आनी बटाट हे बारीक कुडके करून ताकाय मीठ आनी हळद लावन मॅरिनेट करून घेवपाचें तेल गरम जालें की जिरे घालपाचे ताजेर आले लसूण घालून तळसुपाचें ताजेर बारीक केल्लो कांदो इल्लें मीठ घालून तळसून घेवपाचें आतां ताजेर तिखी 2 लवंगां आनी 2 वेलची घालपाची बारीक केल्ले टमाट इल्ली हळद पूड मिरसांगेचो पिठो हरवी मिरसांग इल्ली कोथमीर घालपाची सुंगटां आनी मॅरिनेट केल्ली भाजी दोनूय हितून घालपाच्यो आनी इल्लें उदक घालून शिजोवन घेवपाचें शेवटाक नाल्लाचो रोस घालपाचो आमचे प्रॉन्स कालदीन तयार आमचे आयचे दोनूय डिशीज रेडी आसा हांगासर तुमी पळोवंक शकता चिकन पटियाला आनी ताच्या बरोबर हांगासर आसा प्रॉन्स कालदीन चिकन पटियाला सर्व केला ताणें हांगा चपाती बरोबर आनी कालदीन जे आसा हे आमी रायस बरोबर खातली सुपर्ब डेकोरेशन केला आनी डेफिनेटली खूब टेम्पटिंगूय दिसता सो चड वेळ हांव रावूंक शकना टेस्ट केल्या शिवाय सो हांव टेस्ट करून सांगता तुमकां की कशें जालें तें सो हियर वी गो आनी चिकन पटियाला आमी पयलींच सांगलें की ही डिश जी आसा ही शाही आसा सो जी काजूची पेस्ट आनी क्रीम जी घातल्या ताची टेस्ट एक डिफरंट येता बरी सामकी टेस्टी आनी तातूंत सगळे मसाले जे प्रत्येक मसाल्याचो आपलो एक ओन फ्लेवर आसा तसोच हांगासर आमकां खातना कळटा की एक फ्लेवर वेगळो फ्लेवर कस्तुरी मेथी जावं नाल्यार जिरा पावडर
खरंच खूप बरी डिश जाल्या ही आणि आमचे सगळे पळोवपांनी ही बऱ्या भशेन पळयल्या आसतली आणि डेफिनेटली टेस्ट करून पळयतली ट्राय करून पळयतली. खरंच बरी डिश जाल्या ह्या तुजी आणि तुवें सांगला तुज्या तरेन म्हणून तुजी स्टायल म्हणून ही हांव हे सगळें सोंपयतलेंच पण ताच्या पयलीं हांव प्रॉन्स कालदीन ट्राय करून पळयता. ओके सो आमचे प्रॉन्स कालदीन आमी रायसा बरोबर खाता. जशें आमी हुमण बी करता तशीच कन्सिस्टन्सी आसा हेची आणि सो कॉम्बिनेशन अशें हे डीश. अमेझींग. सगळ्यो भाज्यो ज्यो आसा बऱ्यो शिजल्या आणि वदूळ सांगले जी सगळे मसाले आसा स्पायसीस आसा ते आमी लिमिटान घातला. सो ताजी प्रॉन्साची टेस्ट भाजयेची टेस्ट आणि मसाल्यांची टेस्ट आमकां इजिली डिफरन्शिएट करपाक येता आणि ते आमी बारीक बारीक लसूणचे कुडके घातल्या भितर आले घातल्या ते खातना एक्चुली कळटा. सो डेफिनेटली तुमी ट्राय करण्यासारखे डिशीज आसा दोन्ही आमच्यो. हांव दोनूय डिशीज सोंपोवपाचे आसा पण ताच्या पयलीं वैशाली तुका खरेंच तूं वेळान वेळ काडून आमकां ह्यो डिशीज शिकयल्यो ताका लागून तुका खरेंच मना काळजांतल्यान तुका देव बरें करूं आणि अशेंच वेगवेगळे डिशीज करीत राव आमकां आपयत राव आणि तुजे फॅमिलीक अशी ट्रीट दीत राव. फुडल्या भागान मेळुया अश्योच वेगळ्यो कांय रेसिपीज घेवन नवीन गॅस्टा बरोबर. तोपर्यंत पळयत रावात स्वाद. देव बरें करूं.